मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज पवीत सभा निरपराधी बाळकांची परब समोरता आनी हे परबे सुमयार सोबीत विशय ह्या सेवाधर्माक आमी वेचून काडलेलो आसा. भुरगें देवाचें देणी, जिविताचे राखणदार जावया. भुरगें देवाचें देणी, जिविताचे राखणदार जावया. भारताचो फामाद कवी रविंद्रनाथ टागोर एक पावट उद्गारून अशें म्हणूंक लागलो, Every child that comes into the world comes with a message that God is not yet discouraged of man, or God still loves the world. मोगाच्या बाबुणीनो, एक भुरग्याचें देणें ह्या संवसारान आमकां कळीत करता की देव मनशाक इटेवंक ना, पूण मनशाचो शिममेर नासलो मोग करता. हाकाच लागून भुरग्याच्या देण्यांनी दिवन आमचें कुटुंब, आमचो संवसार देव आपल्या आशिर्वादान भरता. कित्याक जिवीत जावं आसा मोलादीक देणें देवा कडल्यान आमकां येता. देव तें आमकां फावो करता. हें आमच्यान देणें, हें देणें जिविताचें देणें आमच्यान दुडवांनी विकतें घेवंक जायना. कितले पयशे आसले म्हणून हें जिवीत आमच्यान विकतें घेवंक जायना. कित्याक हें देणें जावं आसा देवाचें आनी देव तें आमकां फावो करता. देवाक सदांच आमच्या जिविताचे देणे पासत आमी उपकारी रावंक जाय. आनी केरी भाशेन भुरग्याचे देणे पासत जायतीं जाणां आशेतात आनी तांचे पासत आमी मागोवंक जाय. आनी केरी भाशेन आज पवीत सभा निरपराधी बाळकांची परब समोरमता आसतना केरी भाशेन ह्या सुपुल्या भुरग्यांनी रोगतान जेजूक साक्षी दिली, कोवाय दिली. ह्या सुपुल्या भुरग्यांचो जीव, ताचें रोगत एके तरेन रोग साक्षीपणाचें रोगत जेजूक कोवाय दिवंक पावलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या सुपुल्या भुरग्यांनी आपल्या जिवितान जेजूक रोग साक्षीपणा वरवीं गोवाय दिली जाल्यार आमी आमच्या जिवितान जेजूक दिसा दिसपोटी गोवाय दिवची गरज आसा. आनी आमच्यान कशे तरेन गोवाय दिवंक जाता? आमच्या बाकीवन जेजूच्या तत्वांनी नेटयलेल्या क्रिस्ती जिविता वरवीं. आनी हेंच करूंक आयची वाचपाय आमकां आदार दितात. आयचें पयलें वाचप, जुवांचे चिठींतलें वाचप. केरे भाशेन जुवां आमकां उगडास करता. बागेन जुवां उगडास करता, देव उजवाड जाल्यार आमी ताची भुरगीं उजवाडाची जावंक जाय. आमचे पातके सोयीम पयसावन आमी बाकीवन जिवीत, उजवाडाची जिवीत आमी आपणावपाची गरज आसा. हेंच कितें बाकीवन जुवांव आपले चिठींतल्यान म्हत्वाचो संदेश आयज आमकां सगल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांक फावो करता. आमच्या जिवितांत आसता ते पातक आनी पातकाच्यो संवयो आनी पातकाच्यो ताळयो असोकताय पयसावन देवान दिल्लें उजवाडाची जिवीत आमी आपणावपाची गरज आसा. ह्याच उजवाडाची परब जेजूची परब, कित्याक जेजूच्या जल्माची परब जावन आसा उजवाडाची परब आमची 25 तारखे समोरवल्या. आनी क्रिस्त जयंतीच्या काळांत आमी आसा. जेजून हाडलेलो उजवाड आमच्या जिवितान घेवन आमचें जिवीत उजवाडीत करची गरज आसा. पातक आमी पयसावची गरज आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता कशे तरेन हेरोद पातशाय सुपुल्या भुरग्यांचे जिविताचें नाटक करता. एके तरेन काळोखी कोरणी आपल्या जिवितान आदारता. काळोखी कोरणी आदारता भुरग्यांचो, निरपराधी बाळकाचो जीव काडून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे परबे सुमयार कसलो संदेश आयज आमी आमच्या जिविताक घेवन वेतल्या? पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करुया. जायते फावटी फुकट वस्तूंक वालोर आसना. जिवीत आमचें फुकें देणें देवा कडल्यान आमकां फावो जाल्लें आसा. ह्या फुकें देण्याचो मोल आमी करुया आनी आमच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय दिसा दिसपोटी करूंक आमी वावरुया. आमच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करतात तशीच आमच्या हेर भाव भयणाच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक शिकुया. कित्याक ज्या दोनया देवान म्हाका जिविताचें देणें दिल्लें आसा, त्याच दोनया देवान दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणांक जिविताचें देणें त्याच दोनया देवान दिल्लें आसा. ती बेश्टी स्वर्गार तावन वांगा थंयसान पडूंक ना. देवान आमकां जिविताची देणें दिवन दर एका कुटुंबान धाडलेले आसात आनी तोच दोनी आमचो जिविताचो राखणदार. तर आमच्या जिविताच्या देण्याचो, आमच्या दुसऱ्यांच्या जिविताच्या देण्याची अपुरबाय करूंक आमी शिकुया. दुसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावया. जिविताचे राखणदार जावया. जायते फावटी आमी आयकूंक मेळटा, वर्तमानपत्राचेर, टीव्हीचेर पळोवंक मेळटा, सुपुल्या भुरग्यांचो जीव काडलेलो. ह्यो खबरो आमच्या कानार सत्तात. कितलीं दारूण कारचाची मनशां काय सुपुल्या भुरग्यांचें जिवीत कबार करूंक.
मुगाच्या बाबण्यो जिविताचें राखणदारां आमी जावया. जिवीत राखोंक आनी सांबाळून बाळगून दवरूंक आमी वावरया. आनी कितें भाशेन असल्यो दारूण कोरन्यो आदारतल्या भावाचें मन उजवाडाय. जिविताची राखण करतलें मन तांच्या मनांत रिगोय म्हणून भावार्थान आमचें मागणें आयच्या दिसा दिसपोटी देवाक उबारुया. हो दुसरो संदेश आयज आमच्या जिवितान घेवया. आनी तिसरी सुवातेर आमच्या सुपुल्या भुरग्यांक देखीवन क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी देखीवन वडील जावंक आमी वावरुया. कित्याक जेजूय पवित्र पुस्तकान आमकां उगडास करता. ह्या सुपुल्या भुरग्यांक तुवें बरी देख दिली जाल्यार बरेंपण फावो जातलें. वायट देख दितलीं तुज्या गोळ्याक फातर बांदून उदकान उडी मार म्हणून जेजू आमकां पवित्र पुस्तकान कितें भाशेन उगडास करता. तर आमी वाडलेल्यांनी आमच्या घरांत आसलेल्या सुपुल्या भुरग्यांक देखीचें जिवीत शिकोवपाची गरज आसा. क्रिस्ती तत्वां आमच्या कुटुंबान आमच्या भुरग्यांक शिकोवन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या क्रिस्ती तत्वांनी निटयलें जिवीत जिवंक आमी आदाराची आनी सहकाराची जावपाची गरज आसा. कित्याक दर एक कुटुंब जावं आसा घरा बी पवित्र सभा जी आमची भुरगीं आमचे कडल्यान आनी आमचे वरवीं क्रिस्ती तत्वां शिकतात आनी क्रिस्ती तत्वां मूल्यांनी आपलें जिवीत वाडयतात. तर आमच्या कुटुंबान आमच्या भुरग्यांक देखीचें जिवीत क्रिस्ती तत्वान बोलें जिवीत जिवंक आमी शिकोवंक आदाराची जावया. हेंच करूंक ह्या आल्तारार उंड्या सोरेपणांतल्यो जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया.